जाऊ शकता म्हणलें शास्त्र तू सांगता. हाजी नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट एक श्लोक पळया. या आदिलीला 7.74 ಅಂತ सर. नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म. कोणी सांगता की नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म. कोणाके पाऊस सांग. सांगता. येस सांग्या मग माताजी. नाम कलिका विनु कल नाम विनु कलिकाले नहीं अरा धर्म सर्व मंत्रा सरा नाम ई शास्त्र मर्म. हरे कृष्ण. विंगड कोणी सांगता वा. हाँ माताजी। काले नहीं आरा धर्म सर्व मंत्र सार नामा ई शास्त्र मर्म. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विंगड कोणकी सांगता म्हणलेलं कोण तुम्ही हाँ हाँ माताजी। हा सांग्या सांग्या. नामे विना कलिकाले नाही आरा धर्म सर्व मंत्र सरा नाम येई शास्त्र मर्म. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. सो नाम विनु कली काळे नाही आर धर्म. सो कलियुगांतू नाम देवाला पवित्र नाम सोनो विंगड कंचे धर्म ना म्हणा. देर इज नो अदर रिलीजियस प्रिन्सिपल अदर देन दी जपा चॅन्टिंग ऑफ दी होली नेम. सर्व मंत्र सार नाम सगळ वैदिक मंत्राच्या सार जावन असं या देवाल पवित्र नाव. याची सक्कड शास्त्राच्या तात्पर्य म्हणून चैतन्य चरितामृत म्हणलेले पवित्र शास्त्र तू सांगिल असं. सो आम्ही पळयता की देवाला पवित्र नाम कितले महत्व म्हणाला. तर देवाल नाम इतके महत्व आमकां कळका म्हण जाला रे. ताजे पशी फुडें आमकां फर्स्ट कळका की आमगेले मनुष्य जन्म म्हणल्यार दुर्लभ म्हळ्यार मनुष्य जन्मांतू मात्र आमच्या देवाल नाव काडू जाता. तेन्ना हे मनुष्य जन्म प्रल्हाद महाराजान सांगिल्ले म्हणके दुर्लभम मानुषम जन्म. दुर्लभ जावन मेळटा तसल्या मनुष्य जन्म आजी आमकां महत्व मुख्य जावन कळका. मनुष्य जीवन म्हळ्यार एक देवान आमकां दिल्लेले एक मूल्यवान एक उडगिरे. केवल मनुष्य जीवनांतू आम्ही भगवंताला प्राप्ती करूक साध्य. भगवंताला प्राप्तीचे प्रयास सोडू आम्ही विंगड कसले अन्य मेलची खातीर प्रयास केले म्हण जाल्यार हे मनुष्य जन्म शरीर दवरून ते खंयचे व्यर्थ जाता म्हळ्यार आम्ही पळोवन घेवका. सो मनुष्य जन्म म्हळ्यार मस्त अमूल्य जालेले अमूल्य जालेले कुडगीर आमकां देवान दिला या मनुष्य शरीर. आता मी एक काणी ऐकूया. एक मनुष्य आशिल्लो. तो एक रान्नाशी एक जाग्यात राबून आशिल्लो. तागेले जीवना खातीर तो कसं करता आशिल्लो म्हळ्यार ते त्या रानांत पुरो आशिल्ल्या त्या रात पुरो वट्ट करून तो त्या जोळोन इंगळ करून त्या इंगळ विकत आशिल्लो तागेले जीवना खातीर. दुर्बळ आशिल्लो तो. इतली मस्त वर्स जाता त्या जीवन तशी काणू. इंगळ विकल्यार कितले दुड्ड मेळटा. एक 5-10 रुपये 20 रुपये आत्ता कालांतू चड ना. त्याची कोण तागेले एक पोट भरची खातीर तितले एक मेळटा आशिल्लो ते इंगळ विकून.
एक दिवस कसं जात म्हळ्यार ते त्या गांवची रायो त्या जाग्यार येवन ते रान अशी आशिल्ली त्या मनशान राबचे कडेन एक जाग्यार येवन त्या जाग्यार येवन ते कष्ट जाता त्या रायाक ताका वाट चुकता ताका वच्चा जायना ते ಸ್ವಲ್ಪ कश्टार पडता तेन्ना हे मनीस कशें करता म्हळ्यार ताका त्या रायाक सहाय करता त्या कश्टातून मुक्त करता तेन्ना रायाक मस्त संतुष्ट जाता तो आनी कसं करता म्हळ्यार रायो ताका एक उडगीर दिता राय म्हणटा की म्हाका तूं लायक कोन मिगेल सेवा केला आसा सो हांव तुका एक उडगीर दिता एक गंधाच्या तोट ताका दिता गंधाच्या गंधा मस्त गंधा रूख आशिल्लो एक तोट काडून ताका दिता त्या मनशाक तूं मस्त गंधा रूख आशिल्लें आमकां सगळ्यांक गोत्ता सर गंधाचें मोल कसलें म्हणालें एक सान कुडक गांध विकल्यार थंय मस्त दुड्ड मेळटा सो तसले नमुने गंधाच्या तोट काडून रायो त्या मनशाक दिता हे मनुष्य लेखता की ते मेळ्ळी कुडल्या ओ इतली वर्स देखून हांव रान्ना वचून हे राखूड पुरा हाडून जोडून पिंगळ करून विकत आशिल्लो आतां म्हाका वच्चा गती कसो आसा म्हाका हे तोट मेळ्ळी ना हांव अंतुलेची सकट रूख कट करून जोडून इंगळ करून विकता म्हूण लेखता आनी तशीच त्या रूख कट करून गंधाचे रूख कट करून जळयता आनी इंगळ करता आनी इंगळ करून विकता तशी मस्त वर्ष नंतर रायू त्या जाग्यार देखून पास वच्चे आशिल्लो तेन्ना ताका दिसता हो त्या दिवस सहाय केलेले हो व्यक्ती हांगाच नवा ताका हांव मेळून पळोवया हांव तो कशें आसा म्हूण सांगून आतां ताकाय मेळून वच्चा म्हूण सांगून रायू ताका पळोवच्याक येता तो येवन पळयत की रायाक आश्चर्य जाता गंधाची पुरो रूख नाची ते पळयल्यार सकड जोळून गेलेले एक ಸ್ವಲ್ಪ वरला लिंगळ अशी पुरो आसा तेन्ना तो निमगीत रायो तागे लागीं ह्या कसं केलें तुवें तेन्ना तो सांगता की मिगेल व्यारूय न्हवा रूख पुरा राखुड्या जोळोन इंगळ करून विकचें हांव त्याच केल्लें म्हणटा तेन्ना राय म्हणटा हे साधारण राखूड न्ही हे गंधा रूख हे तेन्ना अशी पळयतना रायाक एक सान गंधा कुडको थंय दिसता तो त्या व्यक्ती सांगता त्या गंधा कुडको हाडी आनी आत्ताच मार्केटा वचून आनी हे विकून यो म्हणटा तेन्ना रायान सांगिल्लें म्हणके तो मनुष्य वता ते गंधा कुडको घेवन मार्केटा वचून विकू बसतना ते उत्कृष्ट जालेल्या त्या व्हॅल्युबल गांध पळोवन सकड जन म्हाका जाय म्हूण सांगून घेवच्या येताची आनी मस्त दुडवाक त्या गंधा कुडको विकून वता तोपास मागशे येता राया लागीं तेन्ना राय म्हणटा कितली दूड मेळ्ळी तुका मस्त मेळ्ळी म्हाका गंधा कुडको विकून म्हणटा तेन्ना राय म्हणटा की इंगळ विकून कितले मेळटा आशिल्ली तुका म्हाका एक साधारण इतले ಸ್ವಲ್ಪ दुड्ड सान नमुने दुड्ड मेळटा आशिल्लो तेन्ना रायन म्हणलें की पळय कसं केलें तुवें म्हणून तूं एक मूर्ख तेन्ना ते मनुष्य सांगता की म्हाका अनेक दय करून अनेक गंधाचे तोट तुमी म्हाका दिवन सोड्याची दय करून म्हाका दियात ते अनेक गंधा तोट म्हणून तेन्ना राय म्हणटा एक वळ दिल्ले जाल्यार तूं ताजे सदुपयोग करून घेनी तशें जावन तूं एक मूर्ख तूं म्हणटा अशीच मनुष्य जीवनय ते गंधा तोटाचे समान ताजे सदुपयोग आमकां करूं कळल्यार आमी मस्त धनवान दुडवाळ जाताची खंयचे रितीर दुडवाळ जाताची आध्यात्मिक दृश्टीन आमी दुडवाळ जाताची आमगेल जीवन सफल करून घेवेत आमी जाल्यार ते गोत नातिल्यार आमी मनुष्य जन्म मूल्य कसं म्हूण गोत नातिल्यार
त्या ಮನುಷ್ಯಸ್ ಪಳ ತಾಣ ಕಶಿ ಗಾಂಧ ಪೂರ ಗಂಧಾರು ಕಟ್ಟಕೋರ್ನು ಜೋಳೋನು ಇಂಗಳ ಕೋರ್ನು 2 पैसे विकिल्या तशी शिजत आमगेल जीवन तशीची मनुष्य जीवन आम्ही प्राणीन करची तसल कार्य करूक उपयोग केले म्हण जाल्यार ताजे निमती आमकां कसं मेळटा कसले फल ना कसले मेळना आमकां ताजे निमती रायान म्हणलें की एक वेळा हांव तुका हे दिल्लेलें आनी मेळना तुका हे तू कितले मूर्ख हांव तुका सहाय केल्लें जाल्यार तू हाजे योग्य ना तू तुका हांव हे दोन्ही वेळे उडगीर आतां दिना म्हणटा सो अशीची आमी पळयत की ह्या अमूल्य जाल्लें आमी मानव शरीर भगवंताले भक्ती खातीर उपयोग करून घेवका जल तितले समय चड समय आमी भगवंताल भक्ती करूक पळोवका बाल्य अवस्था जेवो तरुण अवस्था जेवो वृद्ध अवस्था जेवो सकड टायमार जल तितले देवाले नामस्मरण करची तशी पळोवका आमी भक्ती करूक आमगेली हे शरीर यूज करता ना म्हण जाल्यार आमगेली मनुष्य जन्म हे जीवन असफल जाता आनी आमकां आपास केन्ना हे मनुष्य शरीर मेळटा म्हळ्यार आमकां गोतना सांगता न्हय 84 लक्ष जीव राशी दाटून आई मेळ्ळल तसले एक दुर्लभ मानव शरीर आमकां आमी मस्त पाप केली म्हण जाल्यार आमकां त्या लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट प्लॅनेटांत व्हरता आनी थंय देखून आपास किडो रूख जावन केन्ना कितले कितले लक्ष 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 जन्मानंतर केन्ना आपास मनुष्य शरीर मेळटा की मेळना की म्हळ्यार आमकां गोतना सो दुर्लभ जावन आतां आमी मस्त भाग्यवान आसाची आमके मनुष्य शरीर मनुष्य जीवन मेळ्ळेलें आसा ताजे आमी सदुपयोग करूंक पळोवका आमी लेखून अज की आतां आमी भक्ती करची अगं ते कसं आसा आतां आमी सौख्य जावन आसा न्हय सकड चंद रितीर वतास जिवनांत मागीर प्राय जाल्यार पळय आसा बा त्या पुरो प्राय जाल्यार करची ते आमकां पुरो सांगिल्लें न्हय त्या सो आमी आत्तां करता की ना मागीर करता की म्हळ्यार कळचे खातीर आमी आपास एक काणी आयकुया एक गांव आशिल्लो त्या गांव भयंकर एक विचित्र गांव त्या गांवां नियम कशी म्हळ्यार कोणेय त्या गांवांचे राय जेव येता 2 वर्सां म्हणटाका ते 2 वर्सां तूं ताणें कितले एन्जॉयमेंट करूं की तितले सकड एन्जॉयमेंट करूं येता रायाल अधिकार उपयोग करून राय जावन ताजे नंतर ताका त्या गांवाच्या न्हंयचे तेकड आशिल्ल्या एक रानांत व्हरून सोडताचे 2 वर्स नंतर ताजे नंतर ताणें त्या गांवां व्हरून सोडटा त्या रानां व्हरून सोडटा ताणें ह्या गांवां येवचें ना केन्ना येवचें ना आनी हांगाचे कोणे जनांना थंय वचचें ना तसल एक नमुने विचित्र गांव ते तसल नियम ते तेन्ना तशें आसतना एकलो ते रायाल पदवी जावका म्हणून येता तो रायाल पदवी कितली वर्सां 2 वर्सां म्हणटाका तो ते 2 वर्सां म्हणटाका हांव राय जावका म्हळ्यार त्या पदवीक येता तो ते राय जाता आनी तो कसो करता म्हळ्यार केन्नाय दीस सकड प्रतिदिन कसो करता म्हळ्यार उठान एक कडेन वता आसता कसले नमुने एन्जॉयमेंट आतां रायाल पदवी आसा रायान कितले एन्जॉय करूं येता नमुने नमुने एन्जॉयमेंट्स करूं येता तागेले अधिकार उपयोग करून जाल्यार तो आतां कसले करना तो सकाळी उठयता आनी तागेले दिननित्याचे कार्य करता आनी एक कडेन वता
जना काही कळना त्यांनी लेखताचे यो कसं इतली नमने यास इतली गंमत करूयत मू आणि त्या सोन यो खई वत्तास म्हणून त्यांनी लेखताची तो मात कसले उरले ना तो दिननित्य तेगेले कार्य करता आणि इकडे वता तशीच तेगेल्या 2 वर्साचे ते अवधी जाता ते जातरी तका ते दोणीर बैसोन ते नई दंटोन तक ते रान्न होरूक सकट जन वताची तेन्ना तो कसले बेजार करना विंगड रायत आनी पुरा रोवण करून वतशी म्हणजे ते रान्न वतर आपस तांणी मागशी येवचना हांगा जनान कोणे वचना तर तितली नमने अंधकाराचे रान सो तो मात्र यो राय मात्र भारी खुशीन हसून गम्मत कोरून वता आसता ते दोणीर ते रान्ना वचाक तेन्ना ताण ते इतली गंमत जावन ते उचक जाला रे ताण कसं केला ते ताण कसं केला म्हळ्यार ताण रायाल पदवींत असताना ते 2 वर्सां समयांत तागेले अधिकार यूज करून ताणे थंय एक विंगड गांव स्थापन केला आणि थंय ताणे एक अरमने स्थापन केला तागेले खातीर एक घर सकड केला ताणे तागेले अधिकार उपयोग करून तशी जावन तो भारी गंमत आणि खुशीर या रायाल पदवी सोडू रायाल त्या गांव या सोडू अरमने जाग पुरो सोडू त्या न्हंयचे ते कड आशिल्ल्या त्या गांवाक त्या अरमनीत त्या कसं ताण बांदला की ते 2 वर्सांत थंय वता आसतो गंमत करून हसून करून तशीच आमगेल जीवनय या काणीवरीची कशी म्हळ्यार आम्ही अंग असताना गंमत करणं तिला आमक कसं वरू जत्ता त्या आम्ही ಒಟ್ಟು करू पळोवता हंगा प्रति एकल्या जीवन केन्ना एंड जत्ता म्हणून सांगू जायना त्या रायाक पुणी 2 वर्सां अवधी आशिल्ल्या जाल्यार प्रति एकल्या जीवन केन्ना एंड जत्ता नेक्स्ट मोमेंटाची एंड जावचे पुरो ते आमकां सांगू जायना सो इतले क्षणिक शी आसा आमगेल जीवनात देवान भगवद्गीतेन सांगिल म्हणके या क्रिएशनाकच या सृष्टीकच त्यांनी दुःखालयम म्हणून नाव दिलं तेन्ना तशी असताना आम्ही हंग कसल ಒಟ್ಟು कोरका कसं नमने आस्ती बदीक ಒಟ್ಟು कोरका ते बुद्धंत रायान ಒಟ್ಟು केलं म्हणके आम्ही धन आम्ही कसल ते ಒಟ್ಟು कोण दवरका ते अनेक ताण गांव स्थापन केले अनेक एक अरमने स्थापन केले कसल नमन्याच्या एक म्हणता पळय दुड्डू बदीक आम्ही ಒಟ್ಟು कोण दवरका त्याची प्रेमधन म्हणताची प्रेमधन भगवंताल वैरी आम्ही प्रेम संपादन कोण घेवका शास्त्राच्या सारच त्याची नाम स्मरण श्रीमद भागवतमाच्या लास्ट श्लोक सांगत की नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम भगवद्गीते त्या सांगता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी आता मी फस्टक सांगिल तसल श्लोक नाम विनु कलिकाले नाई आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम येई शास्त्र मर्म सो सक्कड शास्त्राचे तात्पर्य सक्कड शास्त्राचे सारच असं नामस्मरण तशी जावन आम्ही प्रभुपादान सांगिल वरी प्रीतीपूर्वक प्रतिदिन 16 माळाच्या जप करू पळोवका आमच्यान 16 माळ करू जायना आम्ही मस्त बिझी असची म्हण लेखल्यार आम्ही एटलिस्ट एक 4 की 8 की राउंड जप करू पळोवका देवाला रोडका की आम्ही हे देवा या दुःखालयान तुम्ही गेली या जन्म कडेच जाऊ देवा या जन्मानंतर तुगेल लोकाक आपास आपून वर देवा म्हाका आणि कसले पुणी सेवा
मिगेला दक्कुनो काणगेदव म्हणून सांगू का आम्ही. चैतन्य महाप्रभूना आमक सगळ्यांके गोतस चैतन्य महाप्रभू साक्षात कृष्णूची त्यांनी कृष्णूची भक्ताला रूपा राहिलींची कशी जप कोरका म्हणून सांगून दिवच्याक आमका. त्याच प्रकार आम्ही जल्लल तितल्या सदा काळ प्रीतीपूर्वक जावन श्रील प्रभुपादान सांगिल वरी नाम जप कोरका आणि आमगेल्या दुर्लभ मळल्या मानुष जन्म सार्थक कोण घेवका. सो या संताची हांव अंगाच्या आईची प्रवचन का विराम दिता. सो सक्कड जन या नाम जप एक वेळा अनम्यूट करून आम्ही सक्कड हरे कृष्ण महामंत्र सांगया. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण. हरे हरे. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुमगेले हे प्रेरणादायक एक हितवचन म्हणयत जो प्रवचन म्हणयत ते म्हाका मस्त प्रेरणादायक जावन म्हणून सांगता. हांव आतां स्टार्ट केला तितलेची ताणी मी तुमगेर पूरा उत्तर म्हाका खंडित पुराजन प्रवचन जो कसने उत्तर जो म्हाका खंडित म्हाका प्रेरणादायक जावन आसता. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आजी पुराण ಗೊತ್ತಸ್ಲೆ वरीची कडे चुडी पूजा सर त्यानिमित्त आता कन्क्लूडिंग सेरेमनी म्हणून तक्वच्या हांव हाजे खातीर सखी चरण माताजी हांव स्वागत करता. हरे कृष्ण. एक मिनिट माताजी, जस्ट 1 सेकंड, सॉरी. मस्त मस्त सॉरी आवा सब टाइम घेतील आता. हरे कृष्णा. आज आमका सगळ्यांके गोतस या वर्षाच्या श्रावण महिन्याची कडे चुडी पूजा. सो ॲज अ कन्क्लूडिंग सेशन हांव मस्त मस्त कोटी कोटी धन्यवाद सांगच्याक या करता की सक्कड जन तुम्ही रेग्युलरली सक्कड माताजी रेग्युलरली जॉईन जावन या चुडी पूजे तो भाग घेता आशिल्लींची तुम सगळ्यांके हांव कोटी प्रणाम सांगता. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच या एक आम्ही कसले एक सेशन करताना ताका एक स्ट्रॉंग टीम म्हणाल जाय म्हाका दाखवून कोऑर्डिनेट करूंक. एंकर्स जो मागीर वृंदाष्टकम कीर्तन सांगच्याक जो आणि सक्कड नमुन्याच्या हांगा एक प्रोग्राम आम्ही वर्च्युअली जलारी कोरका जलारी ताका एक स्ट्रॉंग टीम आमगेला सपोर्ट जाय जाता. सो त्या टीमान आमके सपोर्ट केलेल्या निमती त्यांनी 99% ऑफ दी सेवा त्यांनी केलेल्या निमती या एक वर्च्युअल चुडी पूजा सेशन करू साध्य जाता. फर्स्ट जावन हांव धन्यवाद दिता भारती पै माताजी का. आमकां विसरून गेलें की चुडी पूजा सेशन्स आसा म्हळ्यार. सो केलो दिवस पुढे त्यांनी म्हाका ते लिस्ट घालून म्हाका उडगस केली की माताजी तितले डेट्स चुडी पूजा आसा ह्या पण ते सेशन करून हांवें म्हणून.
सांगता पळा इट वॉज ऑलरेडी कंप्लीटली स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड चुडी पूजा सेशन असं म्हणाले सो त्यांनी उडगास कोरनो हे सेशन्स एक करचित असले एक आमका प्रेरण म्हणता पळा दिलेला का मस्त मस्त धन्यवाद भारती पै माताजी का तशीची होस्ट तांकां कोऑर्डिनेट करनो हांव म्हणलेलें आशिल्लें की आमी म्हणलेलें की एटलिस्ट एक चुडी पूजे वेळार एक पुणी होस्ट जावको होस्ट म्हळ्यार कोण चुडी पूजा दाखयता वर्च्युअली म्हणालें सो एटलिस्ट एक वर्च्युअली तांणी दाखोवच्याक होस्टस म्हण जाल्यार आमकां तें सेशन करूं येता म्हणून सो त्या सेशनाक होस्टाक तांकां कोऑर्डिनेट करनो ताका सपोर्ट करनो तांकां एनकरेज करनो तुमी अशें करूं येता तुम्ही करचे तुम्ही कशी करता असता ते चुडी पूजा तशीच असता कसले चेंज ना जाल्यार जस्ट एक व्हिडिओ तुम्ही दाखोवका ते व्हिडिओ ऑन करका म्हणून तांकां एनकरेज केलेले भारती पै माताजी आणि रश्मी भट माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद तशीची त्या आरती करता असताना आम्ही खाली व्हिडिओ ऑफ दवरनो त्या आरती दाखोवचे जायना नवा सकट सांगताची कसं माताजी हे मस्त कस की एक डल आशिल्ले उत्सवशी दिसना चुडी पूजा लायक दिसतना माताजी जस्ट व्हिडिओन तशी अशी दिसता असं म्हणून तांणी करचे आरती सो ताका तुळशी आरती सांगू का आणि वृंदाष्टकम सांगू का त्या सेवाक मुखारी आईल मस्त जन असाची तांगेल त्या कोऑर्डिनेशन करनो आमकां या पूजेचे सक्सेस जावच्याक या प्रोग्राम सक्सेस जावच्याक तुळसी आरती आणि नरसिंह आरती कोऑर्डिनेट केलेल्या दिव्याकिनी माताजी का मस्त धन्यवाद तशीच वृंदाष्टकम आणि अँकर्स आता एक खंयचेय प्रोग्राम जावक जाल्यार आता मी म्हणटा एक दोणी एक कडेन अँकर घालून राबयताची आणि त्या दोणी मुखार वचून अनेक कडेन दड पावक जाल्यार तेजे अँकर काडताची तांणी सो अँकर मस्त इम्पॉर्टंट रोल एक प्रोग्राम स्टार्ट जावं देखून एक एंड जावची तांणी एक पळोवन घेवचे सो ताका त्या अँकर्स जावन मस्त जनांनी 8 सेशन्साक मुखार आयिल्ले आसा सो त्या कोऑर्डिनेशन करून वृंदाष्टकमाचे कोण कोण सांगता हे दिवस म्हळ्यार कोऑर्डिनेट केलेला का पूजा वेटेकर माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद तशीच आमगेल स्पीकर्स येवन आमकां एनलायटन करता आसताची हरिनाम कथामृता म्हळ्यार संडे सेशन आशिल्ले आणि फ्रायडे म्हणटाना तुळसी अमृता म्हळ्यार सेशन आशिल्ले तुळसीचे गुणगान करचे ग्लोरीज करचे सो आमगेल स्पीकर्स येवन तांकां आमकां एनलायटन करता आशिल्लींची सो त्या टॉक रेकॉर्ड करून ते युट्यूबान तू अपलोड करचे पुरा सेवा केलेल्या विद्यापै माताजी का मस्त धन्यवाद आणि तशी ते रेकॉर्ड केलेल्या सेवा आणि इनवाइट्स तुमकां वची तशी त्या इनवाइट्स पुरा रेडी केलेल्या स्वाती शेणे माताजी का मस्त धन्यवाद तशीच आता आमगेल्या कोऑर्डिनेटर्सांक हांव निमगून घेतकी तांणी तांगेले अनुभव शेअर करका आणि तांकां कोणाक कसले सांगचेस म्हण जाल्यार तांणी सांगू का म्हणून हरे कृष्णा ओवर टू भारती पै माताजी उलयता जाल्यार हरे कृष्ण माताजी आमके एक सेव दिलेल्या मस्त धन्यवाद ऍक्च्युअली खंयची सेव असो एक मनस्पूर्वक जावन आम्ही खुशीन करताना तांतूं आमकांय मस्त खुशी मेळटा ते आम्ही अनुभव केलेले आसा आणि भागवत पुराण कोंकणीन तू खंयची सेव असो आम्ही जनाला कम्युनिकेट करतात आम्ही प्रवचनांत आयकताची केन्ना आमकां भक्तार एसोसिएशन मेळटकी वैष्णवालय एसोसिएशन मेळटकी तेन्ना आम्ही भक्तींत मुखार सिता म्हणून आम्ही प्रति सेवांत प्रत्येक जनाला कम्युनिकेट करता ती तांकां मेसेज घालता ती जेव्हा तांकां फोन करून उलयता ती प्रत्येक देखून कसने ना कसने शिक्षा मेळलेले आसा आमकां प्रत्येक जनालांतू कसने ना कसने नवे विषय आमकां गुतना दिले जेव्हा आमगेल्यांत एक नम्रता जेव तांगेले एक पेशन्स प्रत्येक एक पुरा विशयांत आम्ही इम्प्रूव जालीच म्हणून दिसता म्हाका त्या पुऱ्या भक्ती मार्गांत मस्त मुखार सुचाक आमकां हेल्प जालेले म्हणून दिसता म्हाका आणि प्रत्येक आमगेल हृदयांत आमचे गेलेल्यांत पुरा जनांत भक्ती आसा एक ते भक्ती लता बीजस पडे ताका उद्दा गेलेले भागवत पुराण कोंकणी म्हणून हांव सांगूक मस्त खुशी जाताच म्हाका आणि सकट जनाक कोण होस्ट केल्यांगी पुऱ्यांत
तुळशी ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ केलेले पूरे जनांक मस्त अनंत अनंत धन्यवाद. एस्पेशली होस्ट हांका चुडी पूज होस्ट केलेल्यांक मस्त म्हळ्यार मस्त जन कोरू आयकना ती. आय थिंक नेक्स्ट इयर अशीच पडोवन पुरा जन मुखार येता म्हण लेखता. म्हाका एक सेवेक भाग दिलेल्या अनंत अनंत धन्यवाद मागचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद भारती पै माताजी. भारती पै माताजी काही की ट्रॅव्हल करता सची ते दाखवून जॉईन जावन आमकां तांगेल्या संग दिलेला का मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट हांव हँड ओव्हर करता रश्मी भट माताजी का निमगून घेता सा. हरे कृष्णा. आई पूरा जन वैष्णवांक दंडवत प्रणाम करता. स्पेशल जावन थँक्स सांगता भागवत पुराण कोंकणी तांकां. कसले एक प्रोग्राम करका म्हूण जाल्यारी ते प्रोग्राम चलका म्हूण जाल्यार आमगेल मेन कसलो आसा होस्ट करतले ना म्हूण जाल्यार आमकां प्रोग्राम करूं जायना. तशें म्हणटना ऑगस्ट 9 शुक्रार स्टार्ट जाल्ले आमगेली चुडी पुजा प्रोग्राम. तंतू फर्स्ट जावन हांव केल्ले आमगेल घरकड पुरा जन आयलींची. ते एक सुख विंगड केदना वैष्णव जन घरकड येता की ते सुख विंगड मेळटा. तशी नेक्स्ट 11th संडे येता गीता शणै माताजीन केल्ले, मागीर शोभाकिणी माताजीन केल्ले. आमी पूरा जन तांगेल घरकड वचून चुडी पूज चंद करून पळोवन आयलींची. आनंद जाल्ले. तशी 16th ऑगस्टाक आमी शीद अबुधाबी चमकलींची शिल्पा हेगडे माताजी घरकडे आनी मधुरा मंदाकिनी माताजी घरकडे. कितले सौभाग्य नव आमकां भागवत पुराण कोंकणीत आनी बैशील कडेन ना पूरा कंट्री आपण व्हरता सची. कितले सौभाग्य पळयाची. तशीची नेक्स्ट 18th ऑगस्टाक आमी शिल्पा शणै माताजी घरकडे हेवय तशीची तांगेल वरेन अबुधाबींत दुबाईंत आसात. मागीर नंदिता कामत माताजी घरकडे हेब्रींत तांगेल घरकडे वरेन चमकलींची. नेक्स्ट 18th ऑगस्ट ಅಂತೂ जाल्ले. 23rd ऑगस्टाक स्फूर्तिपै माताजी शीद चेन्नई चमकलींची आमी बशील कडेन पुरा कडेन वचून येता आसाची. तशीची 25th ऑगस्टाक श्रीमती पै माताजी आनी मायामल्यान माताजी आनी सखीचरण माताजी घरकड चमकलींची. तेव्हा भारी खुशी जाल्ले. पूरा जनान भारी चंद कोरगेनू एक चंद कोन आमकां आदरपूर्वक जावन तांणी व्हिडिओ ऑन करून तांणी करची पूजांना आमकां दाखयले. त्या मना मस्त संतोष जाल्ले. मस्त मस्त धन्यवाद सांगता हांव तांकां वरेनाची. आनी मागीर 30th ऑगस्ट शैला प्रभू माताजी घरकडे गेलींची. तेव्हा आमी दुबाईंत चमकलींची. नेक्स्ट आजी 3 जन होस्ट आशिल्लींची. दिव्याकिणी माताजी घरकडे गेल्लींची बँगलोराक. मागीर विजया विशणे माताजी घरकडे गेल्लींची. मागीर गीता नायक माताजी घरकडे गेल्लींची. इतले लायक सौभाग्य मेळ्ळें की पुरा जनान होस्ट केले. कितले भारी खुश जाता आमकां बशील कडेनाची होस्ट केलेले घरकड तांगेल घरकड गेल्लींची म्हूण सांग. अशीची हांव एक विनंती करता की नेक्स्ट इयर आनीक मस्त जन जोका स्क्रीन फुल्ल जनाल घरकड आमी बैसोन ते एक आनंद तुम्ही दिवका. आमी कसले मागचे न्ही. तुम्ही कसले ना जस्ट तुम्ही कसं पूज करताची जस्ट व्हिडिओ ऑन कराची. तुमकां ऑन करू कोणे जन ना म्हूण जाल्यार जस्ट तुळसी आरती करची जावन दाखयाची. आमी त्या पळोवन आनंद घेताची हे सांगता हांव. तशीची होस्ट केलेले पुरा जनाक मनस्पूरक धावन हांव धन्यवाद सांगता. मस्त मस्त धन्यवाद म्हूण सांगता. तशीची भागवत पुराण कोंकणी आमी खंयकी आशिल्लींची एक कडेन बैसून आमी पूजन पुरा करताची जाल्यार आमकां मलगड दाखोवनूच आमकां एक लायक एक संस्कार दिलेले तसले एक JSV बांधव दाखोवन आमी आसाची. पुरा जनां गोतस जाल्यार ते टायम कशी आमी टायमार आमी त्या देवाक कनेक्ट जावेत कशी केल्यार कशी करयेत म्हूण सांगून आमकां शिकयलेले भागवत पुराण कोंकणी तांगेले प्लॅटफॉर्मा दाखोवन हांवंतू मस्त मस्त ऋणी आसा तांकां. भारी खुश जाता. असल एक वैष्णव संघ मेळ्ळार आमगे जीवन पावन जाता म्हूण हांव निमगून लेखता. हरे कृष्णा. म्हाका सेव दितना म्हाका एक्चुली अँकरींग करूं कळना म्हूण म्हणाले प्रभुजी लेगी म्हाका भयंकर तशिल्ले स्टार्टिंगारी.
मागीर एक सलकी देवाल दया आनी मस्त सपोर्ट केला पुरा जनांनी तशी सांगताची हांव म्हगेलें उत्तर राबयतां. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद रश्मी भट माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि नेक्स्ट आम्ही वचा दिव्या किणी माताजी तुम्ही तुमगेला अनुभव शेअर करूयात. हरे कृष्णा. बरी व्हिडिओ ऑन कोण दवरल्यारी वय आमकां दिसता हे कसला भाशी करता आसा ती म्हणून तस जावन आम्ही तुळसी आरती वृंदाष्टकम पुरा सांगिल आसता हे 8 सेशनांचो. आता तुळसी आरती सांगिल्लेले सगळ्यांक हांव अनंत धन्यवाद सांगता आणि तुमगे नाव सांगता. ऑगस्ट 9 जयंती नायक माताजीनं सांगिल आसा. तशी 11 शिल्पा हेगडे माताजी, 16 संध्या ईश्वर माताजी, 18 विजया शेणे माताजी, 23 वारिजा कामत माताजी, 25 प्रज्ञा वागले माताजी, 30 पूजा वेटेकर माताजी आणि आज 1 सप्टेंबर राजेश्वरी राव माताजी. कोणाक निमगिले तेन्ना ना जायना म्हणून कोणी सांगनी तांणी पुरा मनाने ओपून घेतलेलं असतं. भाव पूर्ण जावन सांगिल्लें असतं. सकाळची सगळ्यांक अनंत धन्यवाद. अशी मुखारसून नेक्स्ट इयर वयर तुम्ही पार्टिसिपेट करता म्हणून निवडून घेता. तशीच खंयचेय सेशन एंड करताना आम्ही नरसिंह आरती सांगतात. तस जावन हे पंत नरसिंह आरती सांगेल नाव हांव सांगता. ऑगस्ट 9 फर्स्ट हेमापै माताजी, 11 भक्तीन प्रार्थना प्रभु, 16 दीपा भट माताजी, 18 भक्तीन दुर्वा वागले, 23 शिल्पा हेगडे माताजी, 25 भक्तीन रिया कामत, 30 हांव सांगिल्लें आणि आजी भक्तीन सायशा कामत नरसिंहाती सांगच्या वता. नरसिंहाती रिसाइट केलेले सगळ्यांक अनंत धन्यवाद. तशीच म्हाका हे कोऑर्डिनेट करच्याक अवकाश दिलेल्या सखी चरण माताजी भागवत पुराण कोंकणी टीमाक अनंत धन्यवाद सांगता. तशीच हांव भागवत पुराण कोंकणी जॉइन जावन 2 वर्ष जाता येयले. म्हाका विंगड सेव करच्याक अवकाश मेळ्ळा. कोऑर्डिनेट करच्याक जपा कोऑर्डिनेट अँकरिंग हे पुरा सेवे मिगे निमगे ती करची तशी जाल्लेले करच्याक अवकाश दिलेले मुरलीधर चरण प्रभू, सखी चरण माताजी आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मस्त मस्त ऋणी आसा. तशीच देश विदेशातून अनेक वैष्णव डिवोटी ओटू कनेक्ट करच्याक एक अवकाश मेळ्ळे. हे सत्संग मेळ्ळे. तशीच भक्तीन म्हगेले हे भक्तीन अशी मुखारसून वची तशी तुमगेले पुरा आशीर्वाद जायी म्हणून निमगून घेता आणि हांव मस्त ऋणी जावन आसा भागवत पुराण कोंकणी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद दिव्या किणी माताजी. मी हे सकळ माताजी जसं न्हय कोऑर्डिनेटर्स तांकां हांव एक वेळ निमगिल्लें तुमी कोऑर्डिनेट करता काय म्हणून. तांणी कुडले जायत म्हणलें तेन्ना मस्त जणांना जायत म्हणटना म्हाकाचे कन्फ्युजन आसता खंयची सेवा कोणा दिवचे. ऑलरेडी सेवा जाल्ली म्हणून सो जाल्यार तितले एन्थुजियास्टीक जावन वायब्रंट जावन तांणी येवन कोऑर्डिनेट करता आसताची. आणि कसं म्हळ्यार आता एक टीम जातरी त्या टीमाक आम्ही उडगास करची तशी जेवचे ना. मस्त वेळार तांणी आमकां उडगास करता माताजी अशी नवा ह्या करची नवा अशी अशी ह्या दिवस अशी आसा म्हणून. सो त्याच एक सक्सेस टीमाचे म्हळ्यार आमीची सकड तांकां उडगास करता बसल्यार आम्ही तांकां उडगास करता जाता. त्याची एक सेवा आमकां जाता ऑर्गनायझर्सांक. तेजे बदला ह्या टीम सकड कशी आसा म्हळ्यार इवन दो वैष्णव ही सकट टीम भागवत पुराण कोंकणीच्या सांगता हाजी चुडी पूजा सेशन्स जेवो, जपा सेशन्स जेवो आणि वैष्णव भजन सेशन जेवो आणि भगवत गीता रेसिटेशन जेवो तांणी कसं म्हळ्यार तांणी तांगेली इतल्या त्या सेवा करताची कसले डाउट्स असले निमगून कसले कसं कोरयेत दवरयेत म्हळ्यार निमगून तांतांनीच मुखार वचून आम्ही तांकां सांगूक म्हणून आजी इन्वायट केली बा आजी तुम्ही घाल्ली वा मेसेज ह्या केली बा ना तांनीच तांगेली सेवा चंद रितीरी कोरून मुखार व्हरता आसाची. सो मस्त धन्यवाद सकड सकड कोऑर्डिनेटर्सांक. मस्त जन आसाची ह्या ग्रुपा
मस्त सेवा करतले आणि कंचे पळेना की आमकां लाभ पूजा प्रतिष्ठ मेळका म्हणाल पळेना आम्ही देवाला प्रित्यर्थ करता सची सो त्या रेस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन त्यांनी करता सची सो मस्त धन्यवाद खुशी जाता तुम सगळ्यांके पळोवन अशीच गंभीर रीतीरी तुम्ही भक्ती पुरा करून मुखार वची तशी जावो श्रील प्रभुपादाला आंदोलनांतू मुख्य भक्त जावन मुखार वची तशी जावो म्हणून हांव मागून घेता आणि आमगेलो तसं पूजा वेटेकर माताजी सो त्यांनी अँकर्स आणि वृंदाष्टकमाक कोऑर्डिनेट केलेला या सेशनाक सो तांगेला वचा आम्ही आता हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी सुरवेक मक्काची टीमांत इन्क्लूड केलेला त्यासाठी चरण माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका इन्क्लूड करनी जाल्यार हांव मुखारसून विंगड सेवादारी घेवचे म्हाका तुम्ही हे चान्स दिला सो हांव अँकर्स कोण कोणा चान्स अँकर्साक निमगेल तशी कोण कोण तांणी जायत मोण मुखार आयिल्ल्याची 9th हांव केले तशीच 11th जयंती नायक माताजी 16th स्वाती शेणय माताजी 18th अश्विनी शानबाग माताजी 23rd रश्मी भट माताजी 25th दिव्या किनी माताजी 38th स्फूर्ति पै माताजी आणि आजी शैला प्रभु माताजी माताजी सांगेल मनके स्टार्ट टू एंड एक फुल सेशन कंडक्ट कोण मुखार वोरनु कंप्लीट करचे होड रेस्पॉन्सिबिलिटी सो तुम्ही पुऱ्या अँकर्सान कोण कोण निमगेल तशी मुखार येवन अँकरिंग केल्या मस्त 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 धन्यवाद तशी वृंदाष्टकम सांगेल आजी 9th डॉक्टर कामाक्षी माताजी 11th स्फूर्ति पै माताजी 16th जयंती नायक माताजी 18th रश्मी भट माताजी 23rd दीपा भट माताजी 25th अनुपमा नायक माताजी अनुपमा नायक माताजी सांगतांची के लास्ट मोमेंट सांगेल मला चेंजेस आशिल्ले जाल्यार तांणी जायत म्हणून आयलीची आणि शिल्पा हेगडे माताजी 38th 1 सप्टेंबर हेमा पै माताजी आज सांगेल तांणी वृंदाष्टक मस्त चंद कोणूच आणि पूर्वजनांनी सांगला तुमक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद तशी भागवत पुराण कोंकणी टीम म्हळ्यार मुरलीधर प्रभुजी काने सखे चरण माताजी हानी ना जाल्यार आमी पुरे ह्या टीमांत उलूच तितले आमगेल्यान सामर्थ्य ना म्हणटा एक्चुअली आमी सगळ्यांक रियलायझेशन खंडीत आसा की विथआउट दिस टीम आमी भायरी अशी नाशिल्लीच आमक सगळ्यांक एक स्पिरिच्युअल ग्रोथ खंडीत जाला आमक सगळ्यांक रियलायझेशन आसा मे बी डिफरंट लेवल्स आसाची काही काही पावले आज आमी जाल्यार वता आसाची आनी तांणी दोग जाणांक आमी मे बी प्रभुजी कांय माताजी आमगेले हात दोन वरां म्हणून आमी सांगता तुमकां रिक्वेस्ट न्ही हंबल प्रेयर्स तुमकां तुम्ही वरका आमकां सगळ्यांक मुखार आनी सांदोन आमी आयकला आमी रियलायझेशन सांगची म्हळ्यार तुलसी पांयपण वस म्हणून हेला मान केन्नाय सांगचे ते आमी इतले 4 वारां तुमी पळयल की सकड स्पिकर्सान येवन सांगले कसं खातीर आमी तुळशी पांयपण वचका आमगेले शास्त्रांत थंय म्हळ्यार खंय खंय तिगेले इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून ते वेंचून काण आमकां दाखयले आसा स्पिकर्सान सो तितले जातीर आमके कळका आमी भायर पडता आनी तुळशी कसले पांयपण वचका हे आम्मान सांगेल विंगड जाले जाल्यार आज त्या शास्त्रांत आमकां अशी प्रूफ आसा ते आमकां कळून दिले स्पिकर्सान येवन त्या पुरे सांगच्या गेल्यार आमगे प्रोग्रेशन खंडीत जाता वता ते आमकां सगळ्यांक रियलायझेशन आसा सो हे पुरे खातीर पॉसिबिलिटी कोण दिला का माताजी तुमकां मस्त मस्त थँक्स तशीच आमगेली टीम कोण कोण म्हाका आमकां सपोर्ट केला रश्मी भट माताजी दिव्या केनी माताजी आणि भारती पै माताजी स्वाती शेणी माताजी कोणाक चुकनी म्हणले आमी सकळ मेळ्ळो केला वय आमकां सकड तांकां तुमकां सकड माय टीम म्हणटा तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा म्हाका सपोर्ट केलेले का विथ सकय चरण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके माताजीन सांगील म्हणके कसल्याक आमी ते पूजा करता आसाची कशी कोरका इत कोरका म्हणून आमकां सांगून दिला मस्त स्पीकर्स आसाची तांकां हांव धन्यवाद सांगू का हेची पावता आमगेल केन्नाय ह्या चुडी पूजे सेशनाक फर्स्ट आमी आशीर्वाद घेवचे हरग्रेस मथुरा माता देव माताजी लागी सो तांगेला दाखून ते सेशन आमी आशीर्वाद घेवन सुरू करता आसता एवरी इयर सो तांकां
मस्त मस्त धन्यवाद. त्यांनी मस्त बिझी असताची जलारी माताजी तुम्ही आज फर्स्ट सेशन आमके येऊन आशीर्वाद दिऊ का म्हणारी त्या टाइम त्यांनी एडजस्ट करून आमका येऊन आशीर्वाद दिवन आमका एनलायटन करून आमका सांगून दिवन वताची. सो तांकां मस्त धन्यवाद सांगता हांव. आणि तशीच ह्या पण तमगेला मस्त भाग्यशील की हिज ग्रेस गुरुदेव प्रभुजी श्रील प्रभुपादजीला शिष्य तांगेला दखून आमका या चुडी पूजा सेशन वेळार संग घेवचे तांगेला दखून ऐकूचे तुळशील महात्म्य एक मस्त भाग्या विषय आशिल्ले आपण त्या चुडी पूजे सेशन सांगतो. तांकांय मस्त मस्त धन्यवाद सांगता हांव. तशीच हरग्रेज अमल सीता माताजी, हरग्रेज मधुरा मंदाकिनी माताजी, हरग्रेज व्रजगोपी माताजी आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू, हरग्रेस श्री यमुना माताजी तांकांय हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. त्यांनी आमका मस्त सपोर्ट करून हे सेशन्स मुखार व्हरूंक सपोर्ट केलेलो आसा, कॉपरेट केलेलो आसा. तांगेल टाइम काढून आमगेलोटी येवन आमकां संग दिलेलो आसा, आमकां सांगून दिलेलो आसा कसं करता म्हणून. सो त्या सिरियसली आम्ही मनाक कोण घेवन आम्ही डेली प्रॅक्टिस करची तशी करका. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच. मस्त धन्यवाद सगळ्यांके. आणि हांव मिगेल ह्या सेवा करच्यान तू ह्या सेवा ऍक्च्युअली सकड भागवत पुराण कोंकणी त्याच्या हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी तांकां आणि सकड फॅकल्टी आमगेल स्पीकर्सांक ताजे क्रेडिट वचुका. तांणी ना जाल्यार ह्या करूंक साध्य ना आम्ही. सो सकड ग्लोरीज तांक वचुका. आणि हांव ह्या सेवा करच्यान तू कसले एक नमने चूक केला म्हण जाल्यार जो केलो पण त्या एरोगेंट जावन बिश्टयला म्हण जाल्यार because it is the seva, it has to be done at that time. Sometimes I may have to be like ಸ್ವಲ್ಪ strict जावका जाता. सो त्या केला तुमका मना दुःख जाला म्हण जाल्यार म्हाका फॉरगिव करका तुम्ही. हांव तुमगेला सगळ्याला फॉरगिवनेस निमगीत आसा. हरे कृष्णा. तशीच तुमकां सगळ्यांक ऑडियन्सांक आनी आमगेल बाल उत्सव चेडूं सायशा, रिया, मागीर दुर्वा, प्रार्थना तांकांय सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. आणि तुमकां कोणाकय आता तुम्ही 23 जन आसात आता लॉग इन. तुमकां कोणाकय तुमगेल व्ह्यूज एक्सपिरियन्स शेअर करकावा जाल्यार आता अनम्यूट करून तुम्ही शेअर करूं येता. तुमकां कसले सांगू आसवा म्हणून तुम कोणाकय कसले सांगू आस जाल्यार तुमगेल अनुभव तुमकां कसले सांगू आस म्हण जाल्यार तुम्ही शेअर करूं येता. हरे कृष्ण. ऑनलाईन चुडी पूजे पळोवच्या भारी खुश जाले. मस्त होस्ट आयले आणि सांगिल वरी येवच वर्स येवच्या पुरो इन्क्रीज जावन तशी तिची पुराय हर ग्रेस आणि हिज ग्रेस तांणी पुराय दिलेलं प्रवचन आहे तितले लायक आशिल्ले. सो त्या ट्रॅक जावन मी गेला का मस्त वैष्णव भक्तवृंद भागवयसून या एक प्रवचन ऐकू का आमगेल्या जिवनांत वी शुड फॉलो इट म्हणून केला खंडित. आणि वी आर प्लॅनिंग ऑल्सो. सो स्पिरिच्युअल जर्नीन तू तुम्ही पुरो ब्लेस कर का माताजी. अँड आय एम शुअर आमकां पुरो जीवन उद्धार जावं का म्हणून आशास. सो हरे कृष्ण. थँक्यू शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा. सो विंगड कोणाकय सांगू आसवा नाजाल्यार आमी मुखार आमगेल्या नेक्स्ट प्रोग्राम वताची. हरे कृष्णा. येस सांग्या माताजी. हांव ह्या प्लॅटफॉर्म येवन 1 वर्स जालें. फ्रॉम द डे वन म्हगेले स्पिरिच्युअल जर्नी एक स्टेप हगूर वयर वतस. जप कंटिन्यूअस जातस. जप अकाउंट्स चड जातस. आणि घरा भितर कसले एक चंद वातावरण सृष्टी जाला आत. श्रीमद भागवतम घरा भितर म्हगेले पादार्पण केला. तशें हांव I am experiencing a very holy atmosphere at home and also in my service. का म्हगेल्या कामान तुवें म्हाका कसले एक एग्रेसिव एंग्रीनेस कोप दवो कसले ना कोणाल वयर कसले एक त्या फिलिंग्स येना. तशें हांव कसन सिच्युएशन आसली की एक कूल डावन हँडल जाता वतास. सो ह्या भागवत पुराण कोंकणीक त्या टीमाक हांव यात लागून I am very happy, Mataji. So life is fully transformed म्हणून सांगेत. तशें हांव म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. हांव एक हंतू आयिल्लेकच
हांव मस्त मस्त एक देवाक कृतज्ञते दितस आणि प्रभुजीक आणि माताजीक भागवत पुराण कोंकणी टीम सगळे टीमाक मेगेले अनंत धन्यवाद दितस आणि मुखारसून अशी मुखारसून वच्ची तशी अनुग्रह दिया ती आशीर्वाद करा ती म्हणून सगळ्या लागी मागून घेतस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद विजय शेणे माताजी. हांव तुमकां पळयलां फ्रायडे तुमी ऑफिसा आसताची थंय दाखून लॉग इन जावन तुम्ही चुडी पूजा सेशन जो विंगड सेशन्स अटेंड करता आसताची पळयलेले. सो मस्त धन्यवाद तुम्ही तुमगेले अनुभव शेअर केलेला का मस्त खुशी जाता ऐकून. अशीच तुम्ही भक्तीन तू गंभीर जावन मुखार वचची तशें जावो. तुमकां मस्त सिनियर वैष्णव आसतांगेले असोसिएशन मेळचे तशें जावो. थंय तुम्ही अशी गांवांत तू म्हूण सांगून हांव तुमगेले खातीर मागता. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा सांगे गेले काश असं भागवत पुराण कोंकणीचे ऑल डिवोटीस एक वर्सा एकदा दिवस गॅदर जल्लारी आणि केची म्हणजे आम्ही पूर जन ऑनलाईन पळयताची पुराजन मेळ्ळार आसता माताजी ते सुख विंगड म्हळ्यार ते हांव अनुभव पयर केला. एक रिती आमगेल फॅमिलीशी फील जाता माताजी. कितले खुश जाता म्हळ्यार सांगून घेवच्या जायना. म्हळ्यार भारतीबाई माताजी गोतस, राजेश्वरी राव माताजी गोतस, इवन विजया शेणे माताजीक पुराजन आमगेल घरकड आयली ना माता ते खुशी विंगड माताजी सांगूंक घेवचे जायना. तशें जावन पयरी विश्वरूप प्रभुजीन म्हणला की आमगेल घरा माळे वयरी 500 जनान ಒಟ್ಟು जावेत गॅदर कोरेत माताजी तुम्ही म्हण म्हणला. सो वर्सा एक दिवस पुराजन आमगेल घर कडे ಅವನು आमगेल घर पावन कोरका म्हण हांव निमगून घेता. एक दिवस जावन एक आमी ते एक गॅदर कोरया माताजी. तुम्ही वरांना एक प्लॅन करा माताजी. पुराजनान ಒಟ್ಟು मेळतशी ते सुख विंगड माताजी. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. सो तुम्ही सकट रेडी आसाच वा आणि 23 जन आसाचे 23 माताजी तुम्ही सकट रेडी आसाच वर्षा एक वेळा. येस पुरा थम्सअप येतास. वय माताजी आम्ही रेडी असतो. भट माताजी वरेन आयलींची तांणी पुराजनान कितले हेल्प केलं म्हणा माताजी. ते वैष्णव सर्व कोरच्याक दावो ते कृती खुशी विंगड माताजी. पुराजन राजेश्वरराव माताजी तांगेले